हॉटमिक्सिंग ऑफ रोड जो एक लॉंग पेंडिंग इश्यू आशिल्लो सालिगांव वाठारांत जे आमचे सालिगांव जर कन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार मॅक्सिमम सगळे 90% रोड सारखे आशिल्ले इवन इन मनसून पण फक्त ह्या वाठारांतलो एक सालिगांव रोड आनी सांगोळ्ळो एक जर स्ट्रेच सोडीत जाल्यार आनी खंयचेच रोड असे पाड जावंक नाशिल्ले कन्स्टिट्युएन्सी आणि इट हॅपन बिकॉज ऑफ डिलेड रेन पाऊस मनसून जो फुडें फुडें गेलो आनी आमकां कांयच काम करूंक मेळनाशिल्लें बट आयज आमी हांगा जे उक्तावण केल्लेलें आसा जवळ जवळ 2 करोड 13 लाख हेजो एस्टिमेट आसा हॉटमिक्सिंगाचो आनी इट इज फ्रॉम आमचे लुट्स कॉन्वेंट गेट जंक्शन टू सालिगांव पुलीस स्टेशन जवळ जवळ 2.5 किलोमिटरचो जो स्ट्रेच आसा हो कंप्लीट हॉटमिक्सिंग जातलो आमी हो मुद्दामून बेगीन कंप्लीट केलो कित्याक हे सायड सगळो वाठार जो आसा हे सगळ्या वाठारांत मॅक्सिमम आमचे लोक जे आसा हे कॅथलीक भाव रावतात आनी क्रिसमस येवच्या पयलीं कितें जातालें इतलो धुल्लो जातालो की घरांनी धुल्लो पडटालो तांकां पेंट करूंक मेळनाशिल्ली घरांत आनी हो रोड सगळो पाड जावन गेल्लो सो हेका लागून जाता इतल्या बेगीन आमी हें करून आयज हेचें उक्तावण करताय तो फर्स्ट लेयर आमी आतां हांगा कंप्लीट करतले WRDच्या जे काम हांगा आसा ते थोडे 8 फीट साजून मारपाचे उरल्या सो एक लेयर घालून मागीर आमी तें काम धाकटे 1 by 1 1.5 कितें तरी फिट्स आहात ते सो ते मागीर 8 फीट मारतले पूण आतां एक लेयर आमी कंप्लीट करता जे करून आमचे सगळे हांगा ह्या वाठारांतले लोक आसा हांगा जो धुल्ल्याचो त्रास जातालो आनी घरान माती भरून जावं भिंतींचेर माती भरून जो त्रास जातालो हांगा धंदे जे आशिल्ले कोणाची रेस्टॉरंटां आशिल्लीं कोणाची शॉपां आशिल्लीं ही उगडपाक त्रास जातालीं हे बेगींतल्या बेगीन सुटावो जावचो हो इश्यू आसा ताका लागून आयज आमी फर्स्ट लेयर आनी कंप्लीट करता डिले जालो खरो कित्याक पावस फुडें फुडें गेलो डिले जालो हेच्या बद्दलूय हांव सगळ्या लोकां कडेन क्षमा मागता की मातसो डिले जालो तेच्या बद्दल तांकां थोडो त्रास हांगा काडचो पडलो म्हणून पूण इम्पॉर्टंट आशिल्लें की WRDचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ती लायन घालपाची कित्याक जर ती लायन कनेक्ट जायना जाल्यार इतले व्हडलो इन्व्हेस्टमेंट जो गव्हर्मेंटान केला जो उदकाचो इश्यू आमच्या सगळ्या सालिगांव कन्स्टिट्युएन्सीन सुटावो करपाचो आसा सो ताका लागून ही लायन आमकां घालचीच पडटाली 15 MLD कडेन रॉ वॉटर पावना जाल्यार तें ट्रीट जावन लोकांक पावपाचें नाशिल्लें 15 MLD प्लांटूय आसा हेजेंय बेगींतल्या बेगीन टेंडर जावन उरलेलें कितें काम आसा तें कंप्लीट जावपाचें आसा सो हेका लागून बेगींतल्या बेगीन जी उदकाचो इश्यू आशिल्लो होय सॉर्ट आउट जालो आयज रस्त्याचो इश्यू सॉर्ट आउट जालो अंडरग्राउंड केबलिंग ऑलमोस्ट 95% आमचो कंप्लीट जाल्लो आसा आनी हें करता आसतना हांव सगळ्याकून देव बरें करूं म्हणटा सालिगांव पंचायत आनी सगळे पंचायत मेंबरांक की ते कंटिन्युअसली आमच्या फाटल्यान लागून ही जी कामां आसा आतां लुकास बाबान सांगलें पेवर्स आसूं नाल्यार रस्ते आसूं ही सगळी जी कामां आसा ही आमकां फुडें व्हरपाक आमकां भरपूर तांच्यांनी साथ दिलो हेच्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच ह्या वाठारांतल्या लोकांक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तर तांचो आशिर्वाद आसा म्हणून ही कामां आमी फुडें व्हरूंक पावले तांचें आमचें ब्लेसिंग आसा म्हणून आमी इलेक्ट जावन आयले आनी कामां तांची फुडें व्हरूंक पावले हांव तुमकां अश्युरन्स दिता की पावसा पयलीं हे उरलेली जी कामां आसा उरलेले जे रोड आसा हे सगळे आमी कंप्लीट करतले इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू हेच्याकून व्हडलें काम आमची 2 आसा 3 आसा इनफॅक्ट एक OHR पेंडींग आशिल्लो गौतम हॉटेला कडेन जवळ जवळ 15 वर्सां जालो कंप्लीट आशिल्लो तेजी वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या आमकां ते आमी जानेवारीन उक्तावण करता पंचायत घर पिलेन आनी कम्युनिटी हॉल जवळ जवळ 1000 लोकांचो कम्युनिटी हॉल तो आमी व्हडलें काम सामकें हे जवळ जवळ 25 करोडाचें ते आमी जानेवारीन स्टार्ट करता आनी 15 MLD प्लांट हेजे आमी जानेवारीन ही 3 व्हडलीं कामां जानेवारी आमी उक्तावण करता तुमी सांगला अशें हांव तुमकां एक एड करूंक सोदता की लोकांकूय तुमच्या माध्यमांतल्यान कळुनी म्हणून की हो उबो जो रोड आसा स्ट्रेट रोड आसा म्हणजे हांगच्यान आमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडल्यान चौगम रोडाक टच जाता थंय परते थोडें काम आसा कित्याक आमचो पावर प्लांट कंप्लीट जायत आयला आनी पावर प्लांट कंप्लीट जावन हेजी सवलत जी आसा ती लोकांक मेळपाक लागून हांगा 5 व्हडले केबल ले करचे पडटले ताका लागून एक आमकां ट्रेंच मारची पडटली ताका लागून हो भितरले रोड आसा हे आमी बेगीन कंप्लीट करता आनी 12 जानेवारी हे जावन म्हणजे एक 2 वीक क्रिसमसाचो आसल्या कारणान ह्या वाठारांत कोस्टल एरिया लागीं आसल्या कारणान हांगा ट्रॅफिक भरपूर आसता म्हणून फर्स्ट 2 वीक कंप्लीट जाले क्रिसमसाचे काय आमी तें काम चालू करतले आनी तें करता आसतना त्रास कित्याक ना तर उरलेलो जो टेंडर आसा हो सायमल्टेनियसली जाल्लो आसा म्हणजे रोडूय करपाचो सो लेईंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स आनी लेईंग ऑफ पायपलायन म्हणजे ट्रिटेड वॉटर जे वयर जातलें ही पायपलायन हे बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करतले 23 दिसांचो हेंच्यांनी टायम आमचे कडेन मागलेलो आसा डिपार्टमेंटान सो त्या जानेवारी एंड फेब्रुवारी 15 म्हटलें हें सगळें आमी कंप्लीट करून उडयतले थँक्यू आमी हांगा आराडी जंक्शन म्हणटा पळय थंयसर आहा आयज आमी रस्त्याचें काम चालू केलां कटमीट आतां आमचे एमएलए हांगा सारकें हांगा पण पुलीस स्टेशन पासून
फटमी आणि आता इथले जे म्हणजे या त्याचे आता सारखे पावस बंद झालो आता सुरू केले काम आणि खूप कामां सुरू करपाक घेतल्यान आता इली म्हजे वाड्यान ताबऱ्या वाड्यान पेवसाचें काम चालू केलां आणि खूप कडेन कामां खंय आतां चालू जावपाचें सगळीं कामां पावस येवच्या ती कंप्लीट जातली आनी कांयच उरचें ना पण ज्याने कितें चुकोन उरत कितें उरत म्हाका सांगा नाजाल्यार हांव एमएलए सांगता एमएलएकूय डायरेक्ट वचून सांगयता तो ऑफिसान आसता आपल्या ह्यो कडेन